एका वायराक हें जाल्या आनी वायर तुटल्या म्हणून बरें जालें ती बार ब्रिजाक हाडप ना म्हणून नाजाल्यार ब्रिजाक हाडलो जाल्यार कितें जाता मग कोण जाणा हिंगा जायतो लोक येता वयता ब्रिजा वयल्यान पयलीं सद्या आतां हिंगा लायट ना हिंगा आतां भुरग्यांचे एग्जामी चालू आहा भुरगीं इस्कॉल शिकोवंक प्रॉब्लम जाता आतां ती लायट केन्ना येता ती खबर ना म्हणून हांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान मागता की ती फाल्यां तरी तांकां लायट दिवची अशी म्हणून पास नो लायक 2 o'clock हिंगा हाय टायडाचे येयली आनी तो हायमास तो पोल आसा न्हू तेजो लायक सिग्नल पोल म्हणटात तो आमी तो येवन ही बार ट्रीप जावन येयली आनी तो येवन हे हाय टेन्शनाचेच हेका लागली सोरयेक हाय टेन्शना सोरये लागले बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोणाक कांय जावना आनी ती बार सोरी कंट्रोला येयना जाली जाल्यार ती वचोन पोला हेका ब्रिजार हे जावपाची एक्सिडंट आनी ब्रिज कोडे आयज हे जावपाचो डॅमेज आतां आमकां हिंगा ऑलमोस्ट लायक 2 दीस पासून लायट आसपाना सांगपाक गेल्यार आनी पळया गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता हेजेर आनी जाता तितले बेगीन हे गव्हर्मेंटान एक्शन घेवन हे आमकां सगल्यांक लायट परत हाडची कंडिशन तो वारो सुटलेलो आहा ती फुडें वार ती पुट्टा भायर बॉल पडलो ती वाऱ्यान ती लोटोन देवाला लागली आमच्या हाय टेन्शन वायरीक लागली आनी 2 कंडक्टर तुटला सो एका लोकांक ती एकूच फेज मेळटली 2 फेज मेळपा ना सो आयज रातीक तांकां त्रास जातले फाल्यां सांजचे म्हळ्यार आमी रिस्टोर करता काम करपाक कित्याक ती वायर उदकांतली काडून जॉयन मारून इतलो डिस्टन्स 400 मिटर्स डिस्टन्स आहा ताका ते ओडपाक टेन्शन करपाक खूब टायम वयतलो